सुद्धा आमच्यान सकल येवपाक वचपाक जायना। आम्ही म्हणता खंय तरी सरकार आयज स्मार्ट सिटी करूंक सोदता, पण अशा काही गावांनी अजून रस्तोच पावोंक ना कोवळ्या वाठारांत। आणि कोवळ्याची पंचायत काडली की ह्या वाटेंतल्यान एक असो जो रस्तो वयता म्हाज्या फाटल्यानच्यान तो वयर वयता, थंय एक धनगर समाजाचो गांव म्हणजे धनगर समाजाचे लोक रावतात। खूब वर्सां जाली हे लोक हांगसर वयर रावतात। तेंचे कडेन रेशन कार्ड आसा, वोटिंग कार्ड आसा, सगळें आसा, पण तेंचो डिमांड आसा तो फक्त रस्त्याक लागून। खूब आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की हे रस्त्याचे आमी इतली वर्सां हांगा रावता, आमची भुरगीं स्कुलान वयता, चलत येता, आमची भुरगीं स्कुलान वयता येता, एकटी वयता, वाटेक कोणूय मेळटा, वाघ मेळटा, जिवाणी मेळटा, टू व्हिलर तरी वता सारकें आमकां रस्तो दिवपाचो आमी खूब हें केलें, पूण आमचें करुया म्हणटा, रस्तो करुया म्हणटा। इलेक्शन टायमार आमकां इलेक्शन सुद्दां आमी सांगता ते तेंचे पद्दतीन आमचे तेंच्या वांगडा आमी आसा म्हणून आमचे करुया म्हणटा, आनी मागीर कोण जागूच करिना। जाणटी बरी नसली आमी फाटीर मारून घेवन वयता, खुर्चेर घालता, तशी घेवन वयता, चलपाक सुद्दां वाट ती सारकी धड ना। आनी भुरगीं तुमची सकयल येता शिकपाक सकयल वयता कोवळ्या, मागीर कोवळ्याच्यान मागीर परत डेली आतां ती सकाळी कितल्यांक आतां स्कुलाक आतां टायमींग कितल्यांक भायर सरता तर ती टायमींग आसा म्हणजे 7:00 भायर सरपाचें पडटा तांकां, 1 वर पयलीं भायर पयलीं हय। आनी सांजची ती 1:30 स्कूल शिकता दनपारां म्हणल्यार 3 घरा पावता। आनी तें एक दीस गेली जाल्यार दुसरे दीस वचपाक पळयना ती, वाटेन वयताना जर समज पडली कितें जालें कपडे लोळटा न्हय, युनिफॉर्म लोळटा सगळो, तशेंच घेवन मागीर तांकां वयचें पडटा स्कुलान। प्रेग्नेंट आसलेली बायलां सुद्दां आमच्यान सकल येवपाक वचपाक जायना। 4 म्हयने पयलींच आमी आवयगेर खंय आमची सोयरी आहा थंय लागीं हॉस्पिटला लागीं सुद्दां खंय रावता थंय आमी वचून रावता। मागीर आमी आमच्या धनगर समाजाची एक पंच निवडून हाडली की ती तरी फुडें सरून कितें तरी खटपट करून आमचे हे सॉल्व करतली न्ही रस्त्याचे, निवडून हाडली। तेच्या उपरांत ती हांगाचे आमकां सोडून ती दुसरे कडेन रावपाक गेली। आमकां एक शौचालय आमकां सगळें भायर करचें पडटा, भुरगीं बी आमची रातची केन्ना जाल्यार भायर वयचें पडटा बॅटरी घेवन, एक हेच आमकां ना शौचालयाचो। आतां हांव 10थाक आसा। पप्पा तुका पेरेंट्स तुजे ना चलत वचपाचें। चलत वचपाचें पावसान बिवसान कशें मागीर तशीच वयता, थोडे म्हणजे अशी वयता आमी चडावन। आनी भुरगीं कशी वयता येता स्कुलाक तो पडटा उठटा, आनी कोण बरो ना जाल्यार कशें करता उकलो व्हरपाचो, गाडगे दुखता ते म्हाका चलपाक जायना। गवळीवाड्यार अजून रस्ते कित्याक ना हाचेर कवळेचो आदलो सरपंच राजेश कवळेकार उलयलो। 2 सायडीच्यान रस्तो व्हरपाक मेळटालो, एक पंचायती कडल्यान ती कपलेश्वरकर कुटुंबे, विवेक कपलेश्वरकर एडवोकेट त्यांची प्रॉपर्टी आणि ही सावंत प्रॉपर्टी। तेन्ना तेंचे कडेन बसले ते वेळार विवेक कपलेश्वरकरान सांगलें की गवळी जे लोक आसा तांकां आपूण रस्तो दिवपाक आपल्याक कांयच ऑब्जेक्शन ना, त्या प्रमाणे आमी तो अलायनमेंट केलो त्या टायमार। आनी कालांतरान आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी ती वयली प्रॉपर्टी सगळी विकल्या। जवळ जवळ 67 लोकांनी थंय ती प्रॉपर्टी घेतल्या। एक्चुअली ओरिजिनल प्रॉपर्टी ती धवळीकर फॅमिलीची, त्या टायमार ती तांकां म्हणजे रोजां घालप किंवा शेत पाती मागीर दुसरे तुमचे आमगे नाशनो बिशनो ते लोक रोयताले, ती प्रॉपर्टी तेंच्यांनी तेंचे जाणटेल्यान ती विकली। आनी थंय मागीर एक विशय आयलो की गोवळ्यांक जाल्यार आमी फुकट दिवपाक तयार आसा। इतले लोकांनी जेन्ना थंय प्लॉट घेतल्या तेन्ना आमी तांकां कित्याक आमची प्रॉपर्टी दिवची। जवळ जवळ एक एकट्याची 3-3, 4-4 हजार स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी वताली रोडाक। सो तेन्ना आमी खूब फाटी मिटींग केली नंतर दोन्ही पार्टी एनओसी दिवपाकूय फुडें सरना जाले। आमच्या आमदारांनी खूब प्रयत्न केलो, ती प्रॉपर्टी ती विकले कारणान थंय तो रोड वचपाक खूब म्हणजे त्रास जावपाक लागले। फाल्यां ते कॉलनी येतल्यो तेंचे कडेन हांवें मिटींग केली, जेन्ना इतले लोकांनी तेन्ना थंय प्लॉट्स घेतल्या त्या वेळार तुमचो गवळीवाडो म्हणून तो उडचो ना, तुमचे तेंचो धंदो आसा थंय, तेंचे म्हशी आसा, गोरवां आसा, बोकडां आसा, फाल्यां ते लोक तुमकां ऑब्जेक्ट करतले कॉलनी आयल्या नंतर। तुमी हेचेर सविस्तर विचार करा। रस्तो म्हाज्या हिसपान खूब स्ट्रिपूय आसा, रस्तो काडप हे खूब प्रॉब्लेमॅटीक आसा, तरी सुद्दां आमी बैलगाडी व्हरून पळयली। त्या वेळार एक बैलगाडी घेतली आनी बैल कशें वता त्या पद्दतीन आमी रस्तो काडुयाचो विचार केलो। आमी वयर बैलगाडी सुद्दां आमची पावयली, पूण एनओसी ना दिल्ले कारणान ती फुडली सोपस्कार जावपाक खूब प्रॉब्लेम आसा। 2 व्हिलर वचपा सारकें म्हाजो प्लॅनिंग आशिल्लो आनी त्या ओनरा कडेन उलयल्लो की एटलिस्ट 2 व्हिलर वचपा सारकें तरी आमी करुया, की तेंची दूध बीत कितें घेवन येता
स्कुटरी वयल्यान तांकां सकयल हाडपा मेळचें म्हणून. आनी तेन्ना ओनरान म्हाका सांगलेलें आपूण विचार करता म्हणून तेजेर. आनी म्हाजो खरो विचार आशिल्लो की तांकां 2 व्हिलर पर्यंत दिवची म्हणून. आतां हांव आमच्या आमदारा कडेन पयर परत एकदां हो विशय जेन्ना मिडियाचेर आयलो तेन्ना आमदारा कडेन उलयल्लो. आमदारान जाल्यार हेचेर विचार करुया, एटलिस्ट तांकां 2 व्हिलर तरी वयर पावुनी. गवळीवाड्यावेल्या रस्त्याची अशी परिस्थिती आसतनाय उदकाची आनी लायटीची सुविधा कशे तरेन पावयली हाचेर राजेश कोळेकारान म्हायती दिली. आनी अक्षरशः ती परिस्थिती त्या टायमार आमी पळयली. ते आमची जी पंचायत कवळें आसा ते पंचायती कडेन ते येवन पब्लीक टॅपा वयलें उदक भरून वयर व्हरताले. जवळ जवळ तांकां 1.5 किलोमिटर सुमार ते पडटालें. तेन्ना एक मनान दुख्ख जालें की आमच्या वाठारांत अजुनूय अशे लोक आसा. आनी तेजे नंतर आमी आमचे कन्सर्न त्या टायमार PWD मिनिस्टर माननीय सुदीन ढवळीकर हेंचे कडेन हो प्रस्ताव दवरलो. सो ताणें जालें की तुमी तयारी करा, आपलो सपोर्ट तुमकां आसा. आनी त्या पद्दतीन त्या टायमार ताणें टँक बांदपाचो डिसिजन घेतलो आमच्या आमदारान. आनी शांडास सावंत हेंच्या कुटुंबान म्हाका त्या टायमार ती NOC दिली. आनी शक्यतो आमकां आशिल्ली वाडी तावली पंचायतीची थोडी एरिया लागताली. स्वर्गीय नाना तळकर त्या टायमा वयलो सरपंच तेणें म्हाका मदत केली. पूण आमी पोल कशे वयर व्हरतले हो एक मोठो विशय आशिल्लो. गाडी वचनाशिल्ली, कांयच नाशिल्लें, मॅन्युअली व्हरूंक शकनाशिल्ले. सो आमी विचार केलो जेन्ना पयलीं जी लाटां आसता तुमकां खबर झाडां मारता ती रेडे पयलीं ती ओडटाले. सो त्या रेड्यावाल्याक आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताका सांगलें की आमचे हे पोल वयर व्हरपाक जाय. तेणें येवन तें पळयलें आनी त्या टायमार तेणें आमकां 25,000 रुपया सांगले ते पोल वयर व्हरपाक. सो आमी तेन्नाच तें डन केलें. आनी हांव आनी सुशांत कपलेश्वरकर सकाळचे 5:30 वताले. 5:30 वचून ते पोल कित्याक दनपारच्या टायमार ते रेडे वयर वचपाक त्रास करताले. अशें करून आमी जवळ जवळ 5:30 वचून आनी सकाळचे आमी 4 नंतर परत चालू करताले. अशें करून आमी ते पोल वयर पावयले. तेजे नंतर आमी पायपलायनूय व्हेली वयर आनी खूब आमी त्रास घेतले त्या टायमार. आनी 2006 तांकां आमी लायट आनी नळ दिलो. प्रुडंटा खातीर कोवेच्यान विवेक प्रभू.